नमस्कार. गोमंतक टीव्हीच्या साश्टीकार्य कार्यावळीक येवकार. सद्या गोंयांत एक राजकीय मळाचेर एक चर्चा सुरू जाल्या ती म्हणजे गोंयांत सगळे ओपोजिशन एकठांय येवन ताणें बीजेपीच्या अगेन्स्ट एकठांय येवन अलायन्स जावन लढचें काय कितें. आनी हातूंत भितर पयर जेन्ना फाटले आठवड्याक आम आदमी पक्षाचो नॅशनल कन्वेनर आमचो अरविंद केजरीवाल जे हांगा आयल्यात, तातूंत तांणी एक इंडिकेशन दिलें की आमकां काँग्रेसी कडेन अलायन्स जावपाचें ना. आनी ताज्या फाटल्यान काँग्रेसीचें आतां परत ताजेर रिएक्शन येता आनी ते म्हणटा आमची तयारी आसा, फकत ना ती आम आदमी पक्षाची तयारी ना. सगळ्या लोकांक ही सगळी युती जाल्ली जाय, फकत आम आदमी पार्टीक ती नाका आनी ताज्या फाटल्यान तांचे कितें तरी इंटिरियर मोटिव्स आसात. सो हाजेर आमी अदीक क्लॅरिफिकेशन मागपाक आम आदमी पक्षाचेच वर्कींग प्रेसिडेंट जर्सन गोम्स हांकां आपयल्यात. जर्सन येवकार, म्हाका एक सांग आतां की 2 दिसां पयलीं आमचो साऊथ गोवाचो MP विर्यात फर्नांडीस हाजो एक व्हिडिओ आयलो. तातूंत भितर म्हणटा तो की सगळे ओपोजिशनांनी एकठांय येवन बीजेपीक फायट दिवची, हे सगळे लोकांची भावना आसा, पूण आम आदमी पार्टीक ते मान्य ना असो ताणें आरोप केला. आनी ताजे फाटल्यान तुमचें म्हणटा कितें तरी अल्टिरियर मोटीव आहा असो कॅप्टन म्हणटा. पयली सद्या थँक्यू म्हणटा तुका, म्हाका तुवें आपयलें म्हण हिंगा. म्हाका दिसता हांव तुमचो घरचो जाला आतां. 2-3 इंटरव्यू जाले आतां. थँक्यू व्हेरी मच. येस, काल हांव पयला तो तेजो इंटरव्यू कॅप्टन विर्याटाचो, बट ही इज क्रिएटिंग अ कन्फ्युजन एमंग द पीपल. कॅप्टन विर्याटो इज क्रिएटिंग अ कन्फ्युजन. आनी जे तेणें पडे इंटरव्यूआन तांचे दुसऱ्या चॅनलाचेर पळय कितें उलयलां, सांगो लोकांक थंय फटोवपाक जायना सगळे पार्टी. यू कॅन एक पार्ट फटोवपाक जाता, स्वता फटोवपाक जायना. सो ते फॅक्ट्स ताणें रॉंगली प्रेझेंट केल्या. पयले सद्याक येस, सगळ्यांनी बीजेपी उडयता जाल्यार सगळ्यांनी बाराबर एकठांय जावपाक जाय. आम आदमी पार्टी मान्य आसलो. आनी आमी सदांच म्हणलां, आनी हांवें तुगे फाटले 2 इंटरव्यूआंक बी तशेंच उलयलें हिंगा. आनी एक इंटरव्यू हांवें अशें हें केल्लें, आमी फाल्यां 5 जाणां आमचे हेच्या रेडी आहा, दोगूय आमदार आनी तिगोय वर्किंग प्रेसिडेंट आनी आमचो प्रेसिडेंट, आमी येवपा रेडी आहा. पूण ते येवपा हाल्यान तांकां हेच स्टुडियोंत हांवें सांगलेलें. सो केन्ना येयलें ना. दुसरें म्हणल्यार इफ यू रिमेंबर ऑन आमचे स्पिकराचें इलेक्शन आहा तेन्ना हिल्टनाचें, both MLAs made a statement outside the assembly that we will henceforth not support Congress. आणि तेजे उपरांत दुसऱ्या दिसाक आमच्या प्रेसिडेंटान एक इंटरव्यूआन सांगलें, हेडोनाचेर म्हणजे एक चॅनलाचेर ते सांगलें आमी अलायन्स करपाक तयार आहा. आनी स्पेसिफिकली युरीचें नांव घेतलें तेणें त्या इंटरव्यूआन. आनी यो 2 तारीख ऑक्टोबराच्या आमी बसयान उलोवया म्हण हेजेर. बिकॉज दीस वॉज डिस्कस्ड इन अ फोरम, इन आम आदमी फोरम लोकली, बिफोर द कन्वेनर कम्स टू गोवा. आमी कितें तरी प्रेझेंट करपाक जाय आशिल्लें. सो तेका लागून हो स्टेटमेंट जाल्लो ते यो म्हण. बट नन ऑफ देम रिप्लायड. काँग्रेसी कडल्यान तुमकां कांयच येल ना. आनी म्हाका सांग, हेजे पयलीं आमचो वेन्झी उलयला, सगळे उलयले आमी अलायन्सा उलया म्हण. आनी आमी सदांच हात दिला, काँग्रेसीक सपोर्ट केला, मे इट बी इन असेंब्ली ऑर आउटसाइड द असेंब्ली एज वेल, ऑर द लोकसभा इलेक्शन्स. Whatever it is, we have always stood for the people of Goa by supporting. Whenever Congress has asked for support, we have done. But Congress has never spoken about alliance. म्हाका एकूच स्टेटमेंट काड बिफोर अरविंद केजरीवाल येचनो पयलें, लेट्स हॅव एन अलायन्स म्हूण खंयचे एकूच काँग्रेस मेंबरान केला जाल्यार म्हाका सांग. अमित पाटकरान केला. अमित पाटकर म्हणटा की सगळे आमी आमकां जाय जाल्यार आमी तयार आसा अशें म्हणटा. आत्त म्हणला, नॉट बिफोर अरविंद केजरीवाल केम. He never made that statement. You just show me any statement by a Congress leader. कोणूय जावं तो, युरी जावं विर्याटो जावं वो अमित पाटकर जावं, they have never made a statement. In fact, Anjali Nibalkar in month of February last year, she made a statement in Veli
And in Kunkoli, same day, ekut disa 2 meetings जाल्ल्यो त्यांच्या वर्कर्सांच्यो. There she made a statement. If you want, I can show you it here. I have it here. Okay. She made a statement saying that we are going to respect the sentiments of our volunteers, and we are not going to have an alliance with Aam Aadmi Party or any other party. Plus, she also mentioned parties like Aam Aadmi shouldn't contest in Goa. Okay. तर हे त्यांचे डिफरंट त्यांच्या स्टेटमेंट येताले आणि हातूंत वो पळय कितें सांगता आमचो कॅप्टन विराटो सांगता इज पुटिंग रॉंग फॅक्ट्स क्रिएटिंग अ नॅरेटिव्ह आतां कितें जालां ओन्ली आफ्टर अरविंद केजरीवाल मेड अ स्टेटमेंट दॅट विल नो अलायन्स जाल्यार तेन्ना बोवाळ जालो लोक उचामूड जालो ही उचामूडाय लोकांक भितरल्यान आहलोली बट वॉट वी बी आस्किंग नाव दे आर क्रिएटिंग अ नॅरेटिव्ह दॅट आम आदमी हॅज रिफ्युज्ड is actually Congress doesn't want. You go to Bihar. Biharat on the election केन्ना 16th of November. कितले दिसा 20 ते 18 दिसा आहाय आता त्या इलेक्शनाक. आयज देखून तेंगे गठबंधन थिंग जायना. The talks होयना. BJP and other parties NDA has already agreed on their terms. कितले सीटर. काँग्रेसाची अजून जायना. And the same formula they will use in Goa as well. They will drag with the alliance till the last. And last minute ते मागीर गडबड करतले ना हें दिना तूं तें दिना तूं आम तुका 4 दिता 5 दिता 7 दिता कोण हे गडबड करतले. If you want to defeat BJP and if you have a clear intention of defeating BJP, it should start now from the grassroots. And grassroots कितें जिल्हा इलेक्शन. Okay. आयज ते म्हणटा आम गरज पडल्यार आमी अलायन्स गोवा फॉवर्डा कडेन आनी आरजीको कोत म्हणटा पटकर. अरे गोवा फॉवर्ड तुमगे अलायन्स पार्टनर आहा म्हणटा बरें मरे ते कोडे बरें आम आदमी सायडीन गेले सपोज आनी गेले हांव म्हणटा बरें why they are not doing the alliance to defeat BJP candidates for Zilla itself with Goa forward and RG गरज पडल्या रे that question mark तो घालता गरज पडल्या रे थिंगा सो ह्या लोकांक दिशाभूल करता. जसं तूं म्हणटा की दॅट तुमकां अलायन्स जाय आशिल्लें अजुनूय म्हणटा तुमगेले अलायन्स करपाक तयारी आसा तुमचे सायडीन. दुसरें म्हणटा तूं जेन्ना काँग्रेसीन आपल्यालो आमचो सभापती खातीर स्पिकरा खातीर कॅन्डिडेट दवरला तुमच्या दोनूय आमदारांनी सांगलें आमकां काँग्रेसी बरोबर वचपाचें ना म्हणून. सो मागीर हें कशें तुमकां जर जाय मागीर कित्याक असलें स्टेटमेंट. तो स्टेटमेंट कित्याक Sabapati, we had given them commitment. We will support, and we had seconded their candidature. Altanacho. तेक लागून आमी ताका इंकून दिवपा जायना आसलो. आमचे उतर दिल्ले ते उतर सांबाळपाचे आनी उतर सांगलें आफ्टर दीस स्पिकर्स इलेक्शन वी विल नॉट गो. सो कितें आहा आमी काँग्रेसीक उतर दिल्ले आमी सभापती हेका बॅक करतले म्हणून आनी आमच्या दोनूय आमदारान सेकंड केल्लें तेजें नॉमिनेशन. सो ते आमी उतर सांबाळला आनी उतर सांबाळ मागीर सांगलां तेका दीस विल बी द लास्ट टायम वी आर गोइंग टू स्टँड बाय ऑल कित्याक तांचे सायडीन मरे उतर येना. नाव यू सी फॉर एक्झाम्पल युरी हॅज गुड कनेक्शन विथ आर MLAs, गुड अंडरस्टँडींग लेजिस्लेचर विंग पडे आहा आमचो आनी तेमचो गुड अंडरस्टँडींग बट युरी इज नॉट टेकिंग दॅट मॅटर फॉरवर्ड. नेवर मेड एन अटेम्प्ट टू वेन्झी आनी क्रूज आहा पयले चल अरे अलायन्सा हेजे मुखार आमी कितें उलोवया बाराबो बसया उलोवया वो इनिशिएटीव युरीन केन्नाच केलो ना. कित्याक लागून तो आय डोंट नो. आनी तो तर केल्लो जाल्यार आमची पार्टी फॉर्मा येता आसलो न्हू वेन एवर वी आर सिटींग विथ को कमिटी सिटींग हे डिस्कशन थिंग येता आसलो. जसं आतां आमचे फकत गोंयचेच गोंयचे इलेक्शन जातलें तेन्ना आमचे बाकीचे इलेक्शन जावपाचे आसात आनी तातूंत भितर तुमकां ऑन नॅशनल लेवलाचेर काँग्रेसी कडेन अलायन्स करपाक नाका. ताका लागून तुमी गोंयांतले हे करता काय म्हण सॅबटायज करपाक करता. नॉट एक्झॅक्टली. आय डोंट थिंक सो. टायम एंड अगेन वी हॅव सेड वी वॉन्ट टू गो टुगेदर टायम एंड अगेन. ओके. बट दे हॅव नॉट मेकिंग सो केन्ना तूं पळय हें आहा म्हणजे मनांतल्यान तो इच्छा जाय काळजांतल्यान तुजो तो विचार भायर सरपाक जायो वय खरेंच आमी गोंय सांबाळपाक जाय. पूण तूं चोयलें जाल्यार हेंचे मरे अंडरस्टँडींग आसता BJP कडेन ते तुमचे आहा म्हणटात. आमचे अंडरस्टँडींग हेचो आमी एक्सपोज कोल न्हू
आज तर गोंय तर सांबाळटलो जाल्यार आम सगळ्यांनी एकठांय जाल्यार गोंय कितें गरज कितें आहा आमची सांबाळपाक, आमची जमीन, आमचे दोंगर, आमचे भाटां, आमची शेतां, आमची उदकां. उदक म्हळ्यार कितें आनीक 2 वर्सां आसा मरे मदय. वाय काँग्रेस इज नॉट टेकिंग अ डेलिगेशन टू कर्नाटका. ओके. कर्नाटका तांचो सरकार चलता मरे. मदय सांबाळपाक जाय जाल्यार ती तेणी लीड घेवपाक नाका आसलेली. ती कित्याक घेयनाय ते? ओके. ती अंडरस्टँडिंग कित्याक करता बीजेपी कडेन? एक म्हाका सांग, तुम्ही आता एलिगेशन घात, तुमचो कन्व्हेनर हांगा येता, नॅशनल कन्व्हेनर येता, आनी तो काँग्रेसीच्या आमच्या अध्यक्षाचेर उलयता. तो हाजे कडेन आसा, आपले कोणा आयकल्ले ते आयकन तो म्हणटा आपल्या कडेन क्लियर फॅक्ट्स ना, हेय तो मान्य करता तातूंत भितर. आनी तो असो दिस इज जस्ट लायक अ लूज टॉक अशें दिसता तुका? सी, देर कॅनॉट बी लूज टॉक्स विदाउट म्हणजे उजो जाल बगर दुवर आसना. उलोवपाचें कारण कितें अशें? हय, वी एक्झॅक्टली वॉन्टेड टू एक्सपोज द नॅक्सस बिटवीन Congress leaders. I'm not saying Congress, I'm Congress leaders, some of these leaders and BJP. We wanted to expose. आणि ताच्या फाटल्यान ताणें म्हळ्यार आमचे कन्व्हेनरान स्टेटमेंट केलें मरे. ताणें व्हिडिओ काडून फाटकर ताणें उलयतरी ताणें काडून अमित पालेकराचेर उलयलो. सो अमित पालेकर केम विथ द फॅक्ट्स. ताणें कितें सांगलें, आपण 100 करोडांचो मायन ओवर घेतलो. देन आफ्टर दॅट आय हॅव नॉट डन एनी डिलिंग आफ्टर 2022 वी आर नॉट. बट अमित पालेकरान एक्सपोज केलें मरे 25 ताणें गेलें तें डिलिंग केलें तें एक्सपोज केलां सगलें. फोटी आहा पण 1 फोट मारलो जाल्यार 100 फोट मारलो. तुमचो कन्व्हेनर हांगा येता, हय, तुमचो मेन ओपोजिशन इज बीजेपी, हे मान्य करतलो. पूण बीजेपीक क्रिटिसायज करनासतना काँग्रेसीक क्रिटिसायज हे कितें? पळय मरे कित्याक केलें ना? बीजेपीचो बुराक म्हणटी कॅम्पेन केलें ना, ताणें लॉन्च केलें ना त्याचा लास्ट या वयस पयले बीजेपीचो बुराक. आनी आम सेक्रेटरीन आखो लोकांची 1 लाख सुमार लोकांची सायन मारले रस्त्या वयर, तें घेवन गेलें ना रे. आनी ती फ्लॅग ऑफ कोणें केल्या? आमच्या कन्व्हेनरांनी फ्लॅग केलें न्हू. दॅट वॉज द बिगस्ट हें मरे आमचें हें केलें तें. आज रस्त्याचे वयर कोण उलयना आसलें, लोक मताले मरे. आज सरकार फॉर्म्युला 4 करपाक सोदता, तें ऑफ रायडिंग करपाचें ह्या रोडांचेर. रस्ते रेडी आसलेले, हें देखून रेडी नाका, ट्रॅक देखून नाका आसलेले, सगळें आसलें तें करपाचें. फॉर्म्युला 4 करपाक सोदता सरकार थिंगा. Nobody was talking on these roads. आमी घरांनी गेले मरे लोकां बरें. And with that we got a good response from the people, especially in North Goa. नॉर्थ गोवा आमकां बरो रिस्पॉन्स मेळ्ळो लोकांचो. काय तुमकां खबर आहा की नॉर्थ गोवा अजुनूय तुमगेल्या तितल्या तुमी घटनात. सावथ गोवा यू हॅव सम बेज. सो आनी थंय काँग्रेसीची बेज आसा. काँग्रेसीची बेज काबार करया, पयलीं आमी येवया आनी मागीर फुडले खेपे पळोवया. हो स्टेटमेंट कोणें केला? हो स्टेटमेंट केला तुमच्याच तांचो एक आदवोगाद जो पॉलिटिकल ताका आमी एनालिसीस म्हणटात, लियोपात अल्मेदा. तो म्हणटा की आपल्याक, तो म्हणटा ताजें वर्शन इज नॉट तो आपल्याक दिसता म्हणटा तो की 2027 आपाक व्हडलेशें कांय पडून गेलना. जे तांगेचो प्लॅन्स आहा तो 2032 ते इलेक्शन जातले. थंय पयलीं काँग्रेसी काबार करया, मागीर आमी येवया, असो बी कितें आसा. पयलीं सद्या क्लॅपात आमगे न्हू एरिया म्हणटा तुका. आमगे एरिया एक सांग तुका. 2022 इलेक्शना हांव तेगे घराको गेल्लो, क्लॅपाता गेले, एक सांग तुका. आनी म्हाजे बारा आसलेलो आमचो नॅशनल सेक्रेटरी पंकज गुप्ता. दे हॅव अ गुड फ्रेंडशीप रिलेशन आहा ते कडेन. सो ही वेंट टू गेट अंडरस्टँडिंग ऑफ वेलिंग कॉन्स्टिट्युएन्सी. जाल्यार तेन्ना म्हाका ताणें कितें सांगलें जाणा क्लॅपातान, फिलीप नेरी विल स्टार्ट विथ 4000 वोट्स म्हणून लागलो. बेंजामिन विल स्टार्ट विथ 3000 वोट्स म्हणून लागलो. काँग्रेस विल स्टार्ट विथ 4000 वोट्स म्हणून लागलो. पण तो क्रुजाची कांय उलोवपाकूच ना, रेडी नासलो आनी उलोवंक ना. सो दॅट टायम आय क्वेश्चन हिम, what is your analysis being an analyst when Cruz has taken votes on first time 3,500 in 2017. So I don't agree with what his Klepat could analyze kota. I don't agree with him. Okay. Yeah. Because 22 आमी जिखून दाखयले, that's it. And what he was saying, but that was by accident. Yes. Not accident. You are saying Philip Neri worked for so many years as a minister. चोड जाण आशिल्ले, वोट स्प्लिट जाली, तुमचो आयलो. बीजेपी नासलेले, बट हेर स्ट्रॉंग लिडर्स आसलो. वोट स्प्लिट जाले न्ही. वोट स्प्लिट जाले काँग्रेसीचे वोट
4 जाणां भितर हे गेल्ली तुमगेले बेज आहा ते तुमकां मेळ्ळे तुमचे आमगे बेज आसलो ते मेले आमी काय केलें ते बरें आहा. सो इफ यू गोस इन नॉर्थ I agree that in North Goa there is a big vacuum in opposition. And there are 4 parties are fighting for it. I mean, Goa Forward is also fighting for that position in North Goa. You can't deny that. Yeah. AAP also is looking, Congress is also looking, and RG also is looking for that vacuum. आता कितें जालां आहा थिंगा जो कोण काम करता लोकां पासून तेंचे बारात लोक येतलो. काँग्रेस टेक्स पीपल फॉर ग्रांटेड. आपणांचो वोट आहा 2000 थंय त्या एवरी कॉन्स्टिट्युन्सी 2000-2500 वोट आहा म्हणटाय आसलोलो ना नो पण तो सिस्टमॅटिकली एरोडूय जावन गेला. थिंगा एरोड जाले इट्स बिकॉज ऑफ देयर फॉल्ट्स नॉट बिकॉज ऑफ समबडीज एल्स फॉल्ट्स. सो ऑटोमॅटिकली आता थिंगा नाच इफ यू गो टू सी काँग्रेस डजंट हॅव एनी बेज इन नॉर्थ गोवा. So obviously where there is a vacuum you will go and work there. No, we are working. I mean जायते पण clinics open केल्या थिंगा. People are coming. Places like Perane, you know how many people are visiting the clinic? 45 people per day. तुमचं पॉल सांगता ते क्लिनिक इज म्हणटा तो काय हे आणि इवन आमचे दिल्ली भूषण आहा ते म्हणटा फकाण म्हणटा. तुमगेलोच जो आमचो केळशेचो जो रिजायन जाला पळय तो सांगता ही क्लिनिक म्हणटा फकत जस्ट फकाण म्हणटा तो. फकाण जाल्यार लोक येता तो फकाण करूंक येता थिंगा. अरे तोच प्रोपागंडा करपाक तोच भोंवतालो. फॉर पॉल इट इज अ केस ऑफ सागरेप. नो डाउट ही वॉज अ वर्कर. हांव तेका कांय म्हणना. ताणें हांचे पासत काम केलां आनी हांचे बाराक काम केलां सांगातान काम केलां. इनफॅक्ट आज तो अरविंद केजरीवाला एगेन्स्ट उलयता पूण ही हिमसेल्फ वेंट टू दिल्ली टू वर्क इन अरविंद केजरीवाल कॉन्स्टिट्युएन्सी पयर इलेक्शनाक. तेन्ना म्हणटा आपूण सामको डिमोरलायज जालो दिल्लीतलें काम चलता पळोवन ना आपल्याक दिशिल्लें बरें चलता म्हणून. पण थंय पळय मोहल्ला क्लिनीक म्हणल्यार कांय न्ही बाकीचे कांय न्ही फकत लोकांक फटोवपाचें म्हणटा तो कितें सांग ते हे जायना आख्या संवसारान एप्रिशिएट केलो हा. आमची पड इस्कॉलां आमी डेव्हलप केल्या थिंगा. मोहल्ला क्लिनीक कॉन्सेप्ट इज एक्सेप्टेड बाय वर्ल्ड ओवर. आनी वॉशिंग्टन पोस्टार येवप म्हळ्यार एसएल न्यूज पेपर येवप म्हळ्यार फकाणान. तो पोस्ट आमी पयशांनी घेवन घालपाक जायना फ्रंट पेज. असले आतां आम आदमी पाशी अशें कितें आमचे न्यूज हाडपाक मातशें forward when you create, see, to sell something you need to create something, and when you create something, this is what is the ideology we have created of health model and education. Then only people will talk. Why people have to talk? Because we have done something. आता आमची मोहल्ला क्लिनिक आता हिंगा क्लिनिक चलता एवरी कॉन्स्टिट्युएन्सी ऑलमोस्ट 25 to 30 आमची जाल्या आता वी हॅव ओपन. यू सी द नंबर चड पयस वचनाका हिंगा लागीं आहा राय आहा आमचे. यू जस्ट गो वॉक इन आनी तूं बेश्टो हिंचार कितले पेशंट येयल्या दिसाक जस्ट आस्क. आनी कोण येता गरीबांचे गरीब लोक येता. वेर गव्हर्मेंट हॅज फेल्ड टू गिव्ह हेल्थ केअर टू दीस पीपल. डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान तर मातशें जोर येयलो जाल्यार गेलो जाल्यार तेंक केअर कोनाय न्हू. बिकॉज दे आर ओवरबर्डन. देर इज शॉर्टेज ऑफ मॅन पॉवर. सो पीपल कम हियर. प्रायवेटान वयता जाल्यार दे हॅव टू पे फ्रॉम देयर पॉकेट. आनी आयज थोडे जाण कितें करता बेश्टे तेंक टेस्ट हांय करून रावता. So we even do the test free for them. If आमी तरी फकाण म्हणल्यार क्लिनीक जाल्यार वेंजीच्या आय क्लिनिकान over 200 people फ्री ऑपरेशन्स केल्या मरे. आय क्लिनिक क्रूज हॅज डन over 75 ऑपरेशन्स फ्री. ही जस्ट स्टार्टेड 1 year जालें. लास्ट डिसेंबरान ओपन केलां. ही जस्ट डन 75 ऑपरेशन्स. ही फकाण जाली. जसं तूं म्हणटा तुगे क्लिनिक्स आनी तूं म्हणटा आम आदमी पार्टी म्हणटा ती ताजे मागीर तुगे ते रिजायन जाता ताजेरूय येवया पूण ताजे पयलीं आनी एक तो मिकी पाशेको हाणें स्टेटमेंट केला. तो म्हणटा तुमचे जे क्लिनिक्स आहात दे आर फंडेड बाय द हॉटेलियर्स आनी फ्रॉम दिल्ली. सो तुमकां दिल्लीवाल्याचेच हे हांगा गोंयाक फुडें व्हरपाक जाय. ताका लागून तुमकां सगळे हे असली नाटकां चालू आसात असो मिकी म्हणटा. मिकी की हजोत एक कडेन तो हरपीत एक कडेन खंय हजोता तें तेका विचार तूं तेगे खूंय हजोता आनी खूंय कितें हजोता. आयज पळय नुवें कॉन्स्टिट्युएन्सी मिकी वॉन्ट्स टू कॉन्टेस्ट. फायन लेट हिम कॉन्टेस्ट. पूण तो जाणा तेज्या हातींतली तें ना म्हण वयता म्हण आजी आमचे यंग भुरगीं मुखार सरल्या थिंगा. आनी यू विल सी आफ्टर फ्यू डेज or even after few weeks you will come to see the people who are joining us. तूं म्हणटा हे कोणी तुका जॉइन जाता म्हणटा. होय
दुसरे कडेन तुमकां जॉईन जालो म्हूण सोडून वता, स्पेशली तुका राजेश कलंगुटकर. तो मागीर आतां तुगेलो म्हण तूं अरविंद केजरीवाल आयिल्ले तेन्ना तो सोडून गेलो ते म्हण तूं को इन्सिडंट जावपा येता, पूण मेन ताजे फाटलें कारण आहा ते ताका सांगनासतना तुमी आनी एकल्याक तो श्रीकृष्ण परब म्हणटा काडलो आनी ताका लागून ही वॉज अपसेट बिकॉज ही सेइंग दॅट तो सेइंग मिन्स बायकीच्यान जे कशें इन्फॉर्मेशन मेळटा पळयल्यार की आपणे कॉन्स्टिट्युएन्सीक काम केल्लें आतां दुसरो येवन थंय जाप घेवपाक सोदता. सो दीस एक तुमगेलें आतां कितें तुमकां ते पयलींची काँग्रेसी भशेन पयलींच नाकात, नवे जाय अशें कितें बी आहा? ना, तेच ना. राजेश कलंगुटकर इज अ गुड फ्रेंड ऑफ मायन, इज ऑलवेज इन टच विथ मी. आमी दोगूय एकामेका कडेन बरे उलयताले. जेन्ना श्रीकृष्णा परब वॉन्टेड टू जॉइन द पार्टी, इट इज नॉट दॅट श्रीकृष्णा सारको हाटली देरांतल्यान भितर हाडले आसना आमी. आमचें पयलें उलोवप जालां राजेश कलंगुटकराक. हांव स्वता हांवाक उलयलें त्या कडेन, सगळे उलयले एंड वी वॉन्टेड दॅट सीट टू विन. Shri Krishna Parab never said he wanted to contest the elections. आज देखून एक सांगता, दोगूय आमदारां सोडून कोणाची तिकेट गॅरंटीड ना आज आमच्या पार्टीन. ते सांगत तुका, दोगूय आमदारां सोडून असेंब्लीची तिकेट आज देखून कोणाक. वी से यू वर्क फॉर युअर पार्टी. सम वे ही फेल इनसिक्युअर बिकॉज श्री कृष्णा हू इज यंगर केम. एक्चुअली ते दोगूय बराबर रावले बरें जाता आसलेलें. It was good for the party, but since he left, आमचे पार्टीची आयडियोलॉजी पार्टीचे थिंकिंग हे सगळे फोरमात आमचे उलोवप जाल्ले and he was part of it. The whatever statements he made afterwards is a different. तेजे हुंय इथे आहा ते आमी वो स्टेटमेंट पळय म्हणजे अलायन्सा वयर बदल बी आमी पळय उलयला. एवरीबडी वॉज टेकिंग ऑल आमचे ऑफिस बेरर्स आहा. एवरी ऑफिस बेरर वॉज गिवन एन ऑपॉर्च्युनिटी टू टॉक फॉर द मीटिंग. Every office bearer was given the smallest position also, highest position, all were given a chance to talk during this forum, and it was all decided. It is not a coincidence that आपणाक सांगूंक ना म्हूण. ताजे उपरांत ताणें 2 फंक्शनां आमची मेन कंपेर केली. अरविंद केजरीवाल होते माये क्लिनिक ओपनिंग प्लस आमचे नॉर्थ गोवा हेजे आसलेले. बट ही डिसायडेड टू गो पार्ट वे. वी विश हिम ऑल द बेस्ट. ओके ओके. तू म्हणटा की तुमकां 2 आमदाराचे हे कन्फर्म आहा, वेगळी आनी हे जिखून येतले असेंब्ली जिखून येतले. 100%. एक हांव हे क्वेश्चन जावपा फाटल्यान आनी एक कॉन्टेस्ट आहा तो म्हणजे पयर आमगेल्या विर्यात कॅप्टनान हे केलें तेन्ना तो म्हणटा यू डोंट टेक अ स्लायटली. जर तुमी जर दादागिरी करपाक लागले किंवा हे करपाक लागले, वी हॅव फोर्स आनीक तुमगे वेळ्ळी आनीक बाणावली आमी जिखून येतले. हे आतां भ्रमा तुमी रावची न्ही अशें म्हणटात. विराट स्वप्न येता. कित्याक सांग तूं 2002 तुवें मिकीन नांव घेल्लें आतां. मिकीन चर्चिला हारायल्लो. काँग्रेस येवंक ना आहा, बाणाले आहा काँग्रेस. बरें 2017 रॉयला बाय आमगे टिकेटीचे जवळ शिकेम सेकंड, थर्ड काँग्रेस येयले थिंगा. 2020 जेन्ना झेडपी इलेक्शन आसले रॉयला तेंचेर झगडले तेंगे पार्टीचेर आनी तेन्ना एल्वीस सोडून गेलो. अँड वेन वी वॉज गोईंग ही टूक 75% ऑफ द एक्झिक्युटिव्ह टीम. 75% ऑफ द एक्झिक्युटिव्ह टीम अँड देज वर मोस्टली फ्रॉम साऊथ गोवा. कोण रॉडनी आनी कोण रुजारियो. आयज ते सगळे काँग्रेसी आहाय. बेनावली काँग्रेस मोठी वॉज ऑल आप. तरी आसतना आमी रॉयला हारायले आनी थिंग जिखले. सेकंड टाइम पयर फाटी आतां बाय इलेक्शन जालें झेडपी. त्या टाइम त्या म्हणटा काँग्रेसीन सीट आमकां दिलो म्हूण, पूण ऑल काँग्रेसमॅन वर्कड अगेन्स्ट अस बिहायंड द सीन अँड वी नो अँड वी हॅव द फॅक्ट्स. बट आमकां उलोवपाक नाका आसलेलें, आमी उलयले नाय. सो दे वर्क बिहायंड द सीन्स. कोणाक काम केलें ताणें तेमी आमकां करूं ना. ते रॉयला रिजायन जाले आनी ते सेपरेट बसले. तेमी तांकां सपोर्ट केले. ते सगळ्यांक खबर आहा तेंगे. वी हॅव नो इश्यूज. स्टील वी वन. वेन्झीच्या इलेक्शनाक these same people who are left and were in the Congress, they worked against Venzi. Still Venzi won. And Venzi won with a margin. And the Congress thinga third position aile. Okay. Thinga. Whaling, coming to Whaling.
Valley also, why people supported Cruz Silva? Because people were fed up of the defections by the Congress. आणि दिलीप नेरीन एक पार्ट केलं ना, दोन पार्ट केलं, 2-3 पार्ट डिफेक्शन झालो हाते केले तातूंत बीजेपी सगळं. Same Benjamin also sided with Parekar, and Parekar was BJP. So people watching, no? Okay. You can't fool the people. Yeah. Cruz and Vanzi, they stayed strong with the party. त्यांना ऑफर येईल ना, ऑफर येयल्या, but they said we will stay with the party. ओके. आता जी आमची भासाभास काबार जाता सगळ्या झेडपी इलेक्शन आयिल्लें आसा, तुमी सामके ऑल आउट झेडपी वचपाक सोदतात. हाजे पयलीं 2 दीस पयलीं तुका हांव तुजे कडेन फोन ते उलयतालो ते म्हणटा तुवें सांगिल्लें म्हाका की साश्टींतले 9च्या 9 जे कॅन्डिडेट आहा ते आमी घालतले. आनीक तूं म्हाका एक इतलें तुमी आतां उदक तुका विचारता तुमी पयलीं साश्टी इंडिया करून मागीर गोंया वचपाक सोदतात कितें? ती क्वेश्चन मुका येताला पण मला शास्त्री तो हांव इन्चार्ज आहा 9 सीटां, तेका लागून आय कॅन गिव कॉन्फिडंट आन्सर फॉर यू. आय एम इंचार्ज, तालुका इंचार्ज ऑफ सालसेट फॉर ZP, बट वी आर कॉन्टेस्टिंग इन काणकोण 2 सीट आहा आमची, पैंगीण आणि श्रीस्थल, सॉरी कोल्ला. वी विल बी फायटिंग दोज सीट्स ऑल्सो. केपें, सांगे, वी आर पुटिंग कॅन्डिडेट्स एवरीवेअर सगळे आहा. आणि नॉर्थाकूय बरें काम चलता. इवन प्लेसीस लायक शिवोली वेर म्हणजे यांचो बरो होल्ड आहा लोबोचो, थंयसर देखून आमचे कॅन्डिडेट तयार जाले. झेडपीक जर तुमी आतां इनरोड जाले तुमकां असेंब्लीक जातलो आसता? ऑब्वियसली जातलोच. ते म्हणटा की झेडपी म्हणटा जस्ट स्टेप गॅप अरेंजमेंट म्हणटा ते. झेडपी जाले ना जाले व्हडले. वी टेक एवरी इलेक्शन सिरियसली. ओके. नाजाल्यार आमी पयलीं तें बाय इलेक्शन सोडून दिता आसलें न्हू झेडपीचें बाय इलेक्शन म्हणून. You see, last election, by-election, Davoli also we took very seriously, where Siddesh has contested. We missed by whisker there. Even Naveli by-election झालेले, आम्ही सिरियसली गेले ते. So every election is serious. तो दुसरे पार्टींकडे ते बेस्ट आसतले. They were concentrating everything on assembly. But for us, every election is serious. So आता हे आमचे सामके भासाभास काबार करता म्हाका एकच आहे, तुम्ही सर झेडपीक भितर तुमचें काम कशें चल्लां म्हणल्यार कितें ग्राउंड लेवलाचेर वचून कशें काम चल्लां आनी तुका कितले तुगेले जिखून येतले दिसता? यू आर कंटेस्टिंग ऑन ऑल 50? All 50. I'll be very frank. There are couple of constituencies. We have made inroads, but much difficulties जाता आमकां, especially in some hinterland, North Goa. Places like Perne, all of we have made very good entry. आणि आमचे कॅन्डिडेट थिंगा तयार जाल्या. Only thing we are waiting for the reservation, and we will announce after the reservation. We will announce our candidates. Okay. So only reservation आम रावताय. माहिती किती जाता लास्ट मिनिट ते सगळे चेंजेस करता, पहिले कॅन्डिडेट डिक्लेअर केले. So and only thing couple of constituencies in North Goa we are struggling with in the hinterland. Okay. Rest we will go. Okay. And what will be the winning percentage? तुझे पता किती दिसता? So यामध्ये आता मोमेंटम क्रिएट जातो नो. कॅम्पेन केस चालला तेही आहा नो. Okay. There are many factors. आणि बाकी कोण उभे राहतात तेही असतात. There are many factors, no. So accordingly, then once the campaign जर बुगले तेन्ना तुझ्या मुज्यान तुका सांगो जाता आमचे इतली कॅन्डिडेट. होय आनी मेळचे मागे. तेजो एक च्या बी बरी मारया. सो हाजेर आमी ही हांगा चर्चा थांबयतात. एक म्हणटा ते जसमन सांगल तशें आम आदमी पार्टी मागीर ते तांकां काँग्रेस म्हणून की ते सेपरेट करपाक आयल्यात, कितें आनी कितें करपाक आयल्या, ते करपाक आयल्या काय नाही ते आमकां खबर ना. ते म्हणटा कळटलें जेन्ना आमगेले असेंब्ली इलेक्शन जाता. पूण एक सांगलें आसा की जसोन म्हणटा खंयचीय इलेक्शन्स आम आदमी पार्टीन जितले सिरियसली घेतल्या तितले आनी कोणाक घेवंक नासतले. आनी तांगेले फाटले जेन्ना जसोनान आपले 2-3 बाय इलेक्शनाचे हे केले तातूंत हांव थंय त्या वाठारांत भोंवला आनी थंय तांचे सामके ग्राउंड लेवल कार्यकर्ता वचून रस्त्यार आपूण जावन फुडें आयिल्लो दिसता आनी आपूण जावन लोकां म्हऱ्यार पावपाचें तांचें काम करता. जर्सन म्हाका दिसता तुयी असोच भोंवतालो. हांव फाटीं जेन्ना तुगेले बाय इलेक्शना वेळार तुका असो रस्त्यारूच मेळ्ळो. नावेली हय रस्त्यार मेळ्ळें तुका. सो हे आतां सिरियसनेस म्हाका दिसता आतां प्रत्येक पार्टीन मागीर अलायन्स जावं जायनाका कोण कशें करतले पूण एक म्हणचे आपली
बेज स्ट्रॉंग करपा खातीर प्रत्येक पार्टीन काम करपाक जाय. आप त्या करता बाकीच्याय पार्टींनी तशें करचें इतलेंच आमी म्हणटात आनी आमचे भासाभास थांबयतात. जतन देव बरें करूं. देव बरें करूं. आनीक सगळे पळोवपी आहात तांकांय देव बरें करूं. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.